Nigeria, H5, page number 108, H5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेटयता देवाक दिन वाचून सारा लुकस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी ताच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. दुसरें तेसां भेटयता देवाक दिन वाचून रोलानो जेम्स लुकस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आयज जेन्ना आमी आमच्या फिरगोजेन फामिलीचो दीस मनयता तेन्ना आमच्या सगळ्या गोराब्यांचेर सगळ्या फामिलींचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आमचे जण एकल्याचे गोराबे देवा मुखार आमी हाडुया. हेर सगळी आमची खासकी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपोट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ता भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन जुआंव आपोस्ल हाची परब मनयता. सगळ्यांहून निमाणो मरूंक बागेवन जुआंव आनी नातालां जाल्या उपरांत रोखडोच ताची परब मनोवपाक आयज आमी एकठांय जाल्या. सोबद मनीस जालो आनी सोबद आमचे मदें जियेलो तर मनीस जावन आमचे मदें जियेल्ल्या ह्या सोडवंडराक ओळखूंक बागेवन जुआंवांक जो सगळ्यांहून निमाणो आपोस्ल कसो मेलो ताका फावो जालें आनी पुस्तकांय बरोवन दवरूंक ताका फावो जालें. जायते फावटी विस्वास दवरूंक आमकां आपयल्यान पूण हें देवाचें उतर वाचून तें नियाळ करून आमी ताचेर विस्वास दवरूंक जायते फावटी फाटीं उरल्या. असले आमचे चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सासणाच्या देवा आमच्या बापा, तुज्या सासणीक सोबदा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां ओळख दिवंक ह्या गुटाचो पोरडो बागेवन जुआंवां वरवीं तुवें उबारलोय. जें सत तुज्या धर्मदुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनान घेवंक आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. बागेवन जुआंचे पयली चिटेची सुरवात.
जिविताच्या सोबदा विशीं संदेश. तो ओलमांक तान आसलो, ताका आमी आयकला आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पकडून आमी मुरगोडटा, ताका आमी आमच्या हातांनी सांसपिला. खरें जिविताची दीस पडली तेन्ना आमी तेकला आनी ताका आमी गोवाय दिता. पापा सवें आसलें आनीक आमकां दिश्टी पडलें तें सासणाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां परगट्टा. तुमी आमच्या एकचारान आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत कोत्ता. आमचो एकचार म्हटल्यार बापा कडेन आनी ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरी जावच्या पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें देवाची उपकार. आमचो जाबार. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. परतून म्हणया, बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटूं दीप आनी जुवें आसा तें सगळें आनंद बरीत जावं. ताजे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्राणीकपण आनी न्हीद ताजे सदरेर खांबे. साबाब, बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. सगळ्या संवसाराक दुनिया मुखार पर्वत नेम उरी काडटा. अंतराळार ताजे प्राणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवन मेलता ताजी महिमा. साबाब, बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. प्राणीकपण मनशांक एक उजवाड. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोश उगडटा. बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. ताजे पवित्र नांवां स्तुती करात. साबाब, बऱ्या मनशांदो सर्वेस्परा सवें संतोश बरी जायात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. आमी तुका वाकाणटा देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोन दुतांचो मोहिमेमो जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सर्वेस्परा सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सोव्या. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आसले थंय धांवन वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें, सोमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो. ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगी धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो. आनी वडोव घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान सिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सरशी न्हय पूण कुशीन कोवळ्ळलो. तेन्ना समाधीशी पयलो पावलेलो तोय शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें
आनी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. ऋषभा भयणीनो, भाग्योन जुआंव धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार. भाग्योन जुआंव हें शुभ वर्तमान बरयता तें आपल्या अणभवांतल्यान बरयता. सगळ्याहून निमाणो मेलोलो तो भाग्योन जुआंव. दुसरे सगळे आपोस्तल आसात, तांच्या परबां दिसाक आमी आंगोस्त्र तांबडें घालता. फकत जुआंव हाच्या परबे दिसा आमी धवे आंगोस्त्र घालता. जरूय म्हणटात ताकाय मार्तीर कसो एका तेलान उडयलेलो जें सगळेंच बॉयलींग आसलें, पूण मिलाग्र जावन तो तातूंतलो वाचलो, मरूंक ना. सारकोच कसो मेलो तें आमकां खबर मेळो ना. पूण सगळ्याहून निमणो म्हणटा तेन्ना तो सगळ्याहून धाकटो, सगळ्याहून भुरगो आपोस्तल जुआंव आसलो, तो सगळ्याहून म्हातारे पिरायेर मेलो. आनीक आपलो अणभव जो ताणें घेतलेलो जेजूचो, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता, जेजू मोग करी तो शीस, जेजूचो चड मोगाचो शीस. आमचोय सगल्यांचो जेजू तितलोच मोग करता. जेजून ताचो चड मोग केलो असो न्हू, पूण जुआंवान आपलो जबाब ह्या जेजूच्या मोगाक चड बरे भाशेन दिलो. विस्वासी मोग इतलें की हेर सगळे शीस जेन्ना पडून गेल्ले जेजू खुर्सार खिळायलो तेन्ना जेजूच्या खुर्सा लागीं वा जेजूच्या खुर्सा मुडी फकत जुआंव आपोस्तलां मदलो 12 आपोस्तलां मदलो फकत जुआंव ताच्या खुर्साशी आसलो निमणो वेळ पासून. आनी ह्याच शिसा वरवीं जेजून म्हणलेलें, ही तुजी आवय, म्हणजे आपली आवय आमकां आमची आवय करून दिली, हो तुजो पूत. भाव भयणीनो, भाग्योन जुआंवान शुभ वर्तमान बरयलां. तशेंच प्रकाशणेचें पुस्तक आसा तें भाग्योन जुआंव बरयता. तशेंच 3 चिटी बरयन आमकां दवरता. थोडे फावटी हें जरी तर आमी वाचलें, जुआंवाचें शुभ वर्तमान वाचलें, वो ताणें बरयल्ली प्रकाशणेचें पुस्तक वाचलें, वो चिटी वाचल्यो, जाल्यार समजूंक जायते फावटी इल्लेशें आवगडशें दिसता. समजूंक मातशें इल्लेशें त्रासशें जाताशें दिसता. खोल अणभव जो जुआंवान जेजूचो घेतलेलो तो घडये बरोवन आनी वाचून घडये समजुपाचो न्हू, पूण अणभव घेवन समजपाचो. आनी ह्या पासत आमी कितें पळयलां, आमी कितें अणभवलां, आमी कितें सांसपिलां तें तो बरोवन दवरता. आनी हें बरयता आसतना म्हणटा, तुमी विस्वास धरचे खातीर. जुआंव हीं उतरां म्हणटा, सगळें जेजू विशीं जें कितें आसलें तितलेंय जरी तर बरोवन दवरतलो जाल्यार संवसारांतलीं पुस्तकां पावचीं नात. देखून सगळें बरोवन दवरूंक जायना, पूण अणभव जो आसा, एक्सपिरियन्स जो आसा तो आमच्यान सगळ्यांच्यान घेवपाक जाता. आनी हे एक्सपिरियन्स हो अणभव आमकां मेळपाक शकता फकत आमी जेजूच्या मोगाक फावो तो जबाब दिता जाल्यार. इफ वी रिस्पॉन्ड टू हीज लव. तर आयच्या दिसाक जुआंवाची परब आमी मनयता आसतना आमकां ही कृपा मागुया. आमी जण एकल्यान देवाचो अणभव घेवंक, ताका पळोवंक, ताका सांसपूंक आमकां फावो केला. दर एक मिसाची भेट आमकां हाची गोवाय. ताका आयकूंक आमकां मेळटा देवाच्या उतरांत, ताका सांसपूंक वा ताका आमच्या काळजान घेवपाक मेळटा कुमन्यावान. म्हणटच देवाचो शब्द मनीस जालो, वो देवाच्या शब्दान आमचे भाशेन कूड घेतली. आनी ही कूड ताणें घेतल्या देखून हें देवाचें उतर, वो देवाचो शब्द जो सुरवेक देवा सवे आसलो आनी सुरवेक देव आसलो. जशें जुआंव आपलें शुभ वर्तमान सुरू करता आसतना म्हणटा, जाल्यार ह्या शब्दाक आमी आमचे भितर घेवंक, ताका अणभवूंक, ताका आयकूंक ह्या पवित्र पुस्तकांतल्या उतरांतल्यान, ताका सांसपूंक, ताका आमी आमच्या काळजान घेवंक कुमन्यावांतल्यान आमकां फावो केल्लें आसा. तर हे सगळे अणभव घेवन आमी होच जेजू दुसऱ्यांक दिवंक, आनीक जेजूच्या मोगाक आमी दुसऱ्या वरवीं, म्हणजे आमचे सेवे वरवीं, आमच्या बऱ्या उतरां वरवीं, आमच्या बऱ्या करण्या वरवीं आमी दुसऱ्या सवें जेजूक अणभवूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.
गायन घेऊया C10, पेज नंबर 32, C10. Bapa ini, Bapa betul, bangga naka rupenaka. Aplia casa sovem popo, Jesus tu cengkalis makta. Aicia disa, apke cine, Deva kushikuris leku. Mokan vengot jivitsuru, Jesu tu cengkalis makta. Jesu makta, kushirita, soples moche, Bapa Bota, Jesu makta, kushirita, soples moche, Bapa Bota. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र चारावाक सर्वेस्पर मागून घेऊ. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मोडीं उबो रावन आनी ताचें विदलोलें काळीज पळोवन बागेवन जुवांव तुजो अप्रेमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानान भोक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विदलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी व्हांवती तुज्या जिविताची भरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात आयुबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गेची शिकोवण सगल्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गेच्या दोलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो घुटपूर गोठुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आके प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. ही उतरां आमकां बागयून हांव आपल्या शुभ वर्तमानान सांगता. तर देवाचो मोग आमी आमच्या जिवितान घेवंक, तो अणभवूंक आनी दुसऱ्यांकूय आमी तो दिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतायन राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटा. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
ताचे पुनोची एवी जेजू मेलू ताचे सोबी रिगूत प्रभु म्हाका फावले सोर्वां वनवास वर्तो आदार सगळ्या हेच उत्तम देणे पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनोची देवा सोबद मनीस जालो आमचे मदेंशी येलो आमा समेस्तांक मेळ्ळो वांटो ताचे बुरतींतलो प्रार्थुया बो मोगाळ बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यंत आमचो मोग करून दाखयलो त्या जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तकली लावून बागेवन जिवावान तो मोग खोलायेन ओळखून घेतलो त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशी जाल्या ह्या बाबा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस ओदीक जेजूचो मोग खोलायेन ओळखूंक ताच्या जिवान भरूंक आनी ताच्या मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आयज आमचे फिरगोजेन फामिलींचो दीस मनयता सांजेर 6 वाजता आमचो कार्यक्रम सुरू जातलो सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमान वांटो घेवचो आनी त्या उपरांत आमी सांगाती हें रात जेवण करतले तशेंच आयज आमचे चिकालनी यूथ फार्मर्स क्लब आमकां स्नॅक्स कावंटरूय घालतले आनीक हे स्नॅक्स कावंटर तांणी 100 रुपीसांचे दवरला म्हूण सांगलां तुमी येता आसतना तुमच्या बोळसान हे स्नॅक्सूय घेवपाक पयशे हाडचे तर सगळीं आमी कुशालकायेन ह्या सांजेच्या कार्यक्रमान आयज वांटो घेवया बाराबर मेळुया आनीक फामिलींचो मोग वाडोवया तशेंच फाल्यां ल्हान भुरग्यां पासत खेरीत मीस जातलें 8 वाजता आनी ह्या मिसाचेर भुरग्यांक खेरीत आशिर्वाद आसतलो भुरग्यांक तशेंच तरणाट्यांकूय मिसाचे भेटेन येवन हो आशिर्वाद घेवंक आवय बापायनी पाठोवची सर्वीसपूर तुमची सवे आसूं सूर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार गायन घेवया U33 पेज नंबर 248 U33